passport mobile van is part of our initiative by the Ministry of External Affairs to bring passport services closer to the people. So this is the first camp that we are organizing in Goa. We have brought it to Vasco so that people of Vasco doesn't need to travel all the way to Panaji to have their passport services. So the idea is, if there is a lot of appointments daily from South Goa. South Goa say a lot of people actually travel outside the country. So the average appointment availability is, there is a gap of around 12 days for South Goa. So whenever we have a appointment gap of more than 10 to 12 days, we would bring passport van to those areas so that that gap is reduced. So people who need to go urgently outside, they can quickly avail this service. जे बारीक लोकांक लागून, बारीक समाजाक लागून जे वावर करूंक जाय तो आयज गव्हर्नमेंट करता. हेजेत एक उदाहरण म्हणल्यार जी आयची ही पासपोर्ट सेवा केंद्र. म्हणजे कोणें विचार सुद्धा करूनासलो की लोकांचे डोर स्टेपा कडेन म्हणजे पणजे वचनासतना आयज वास्कोन जेंकां कोणाक पासपोर्ट करून तांकां आयज वास्को ती फेसिलिटी मेळटा. आनी तेच्या लागून म्हाका दिसता हो विचार जो आयज गव्हर्नमेंटान, सेंट्रल गव्हर्नमेंटान करून आनी फर्स्ट टायम आयज गोंया भितर फर्स्ट टायम ही हिस्ट्री जाल्लेली आसा कित्याक फर्स्ट टायम हो आयज ही मोबायल वॅन हांगा येयलेली आसा आनी पासपोर्टाची जी फेसिलिटी आसा ती लोकांक मेळटली. असो हो पयली फावट जाता आनी हो वास्कोसून स्टार्ट जाता. तेच्या लागून हांव आभारी आसा आमचे पासपोर्ट ऑफिस डिपार्टमेंटाचे, एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टराचे, कित्याक तेंच्यांनी ही आमकां सेवा दिलेली आसा आनी हेजो आख्खो मुर्मगांव गोंयच्या लोकांनी हेजो लाभ घेवचो असो हांव सगळ्यांक आव्हान करता. वॅन हांगा ताजें इनॉग्रेशन जालां आनी आज पयलो दीस आसा. फर्स्ट गोंयान कॅम्प जाता तो वास्को भितर जाता. हांव आमच्या NRI कमिशनर नरेंद्र सावयकर सराचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की हांगच्यान ताणें सुरवात केली म्हणून. आनी म्हाका सदांच अभिमान जाता, हांव एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी कार्यकर्ता आशिल्ल्या कारणान आमी जे उलयतात ते करून दाखयतात. आतां आमी सदांच उलयता की आमी अंत्योदय तत्वाचेर आमचो सरकार काम करता म्हणून. ते लास्ट मनशा पर्यंत खंयचीय फेसिलिटी मोबायल पासपोर्ट सेवा जी आसा ती आज वास्को भितर लॉन्च जाता. गोंयान फर्स्ट टायम अशा पद्दतीची सेवा जी आसा ती लॉन्च जाता. त्या निमतान हांगासर आमचे उपस्थित आसात वास्कोचे MLA बाब दाजी साळकर, मुरगांवचे MLA बाब संकल्प बामोणकार, चेअरपर्सन गिरीश कोरकार, बाब दीपक नायक हांगासर आसात. बाकी सगळे अमेय आसा, बाकी सगळे हांगासर यतीन आसा, श्रद्धा आसा, बाकी सगळे कावन्सिलर्स आसात आनी त्याच बरोबर आमचे पासपोर्ट ऑफिसर वर्गीज आसात. त्यांच्या सगळ्यांचे आयच्या दिसा स्वागत करता. ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साचो हो इनिशिएटीव आसा आनी ह्या इनिशिएटिवांतल्यान अशा पद्दतीची पासपोर्टाची मोबायल पासपोर्ट वॅन जी आसा ही आयज फर्स्ट टायम वास्कोन अशा पद्दतीन आयज आयिल्ली आसा.